आमचे गोंयांत सुद्धा वेगळे सण संस्कृती प्रत्येक तालुक्यात जर गेले जाल्यार वेगळी वेगळी संस्कृती आम्ही पळयतात. आणि एकंदरीत आम्ही गोंय म्हणटा त्या वेळाचेर संस्कृती वेळाचेर आम्ही भारतीय संस्कृती असे म्हणतात. आणि जसे तर हे सगळे भाजींचो रंग एक आम्ही सालाडाचे बोलान म्हणजे एका ताटान आम्ही सालाड करतात आणि ते नेठान आम्ही टेस्ट करतात. आणि तशीच तरेची आमची सगळे तालुक्यातली ती संस्कृती आणि तीच खरी संस्कृती आमची गोयची वळख जावन आसा. पहिल्यांदाच गोंयांत एक बरो मंत्री गावला त्या खात्यांतलो. ते तुमकां हांवें तांकां सांगलें स्पश्ट कितें तें सांगात तुमी हांगा बसून. तुमी जे आमचे रणमाले पळयतले ते रणमाळ्यान मातसो बदल जावंक जाय. जो वेळ काळ बदलता तसो आजकालच्या भुरग्यांक टीव्ही पळोवपाची संवय. मिकी मावस आनी कितें खूब वर्तमान जाणटे आनी कितें चल्लां. गाणी बिणी नाटकांय आसतात. सगळ्या तरेचे बटन दामलो की पळोवंक गावता. पूण तशी न्ही जे खरे कला आसा आपली ग्रामीण कला म्हणा किंवा गोंयची तेका स्टेज व्यासपीठ मेळोंक जाय.